येवकार हांव जवाहर बर्वे. सुरवेगायच्यो हेडलायन्स. दिवचलचो नगराध्यक्ष कुंदन फळारीचो पेट्रोल पंप कर्मचाऱ्याचेर हल्लो. पालिकेच्या हर्स व्हॅनीच्या ड्रायव्हरा कडेन मागिल्ली रिक्विजिशन स्लीप म्हण आपणाक नगराध्यक्षान थापटायलो, सांगता कर्मचारी. आपणे केले ते आपले कर्तव्य, सांगले कुंदन फळारी. चलये फुटबॉलात आघाडेर. चल्या प्रमाण चलयांक मेळची उर्बा म्हणटा वालंका आलेमाव. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. वेंचणुका वेळार फुडारी येतात, उदक, लायट, रस्ते सगळे जाग्यार घालतले म्हणून सांगतात, मतां मेळयतात आणि जिखून येयले काय परत तोंड दाखयनात, मरपाक सोडटात. बेतोडा कासारवाडच्या लोकांनी वास्तव सांगला. हर घर नल, हर घर जल हे सरकारी घोषणेच्यो परत एक फावट तिस्त्यो वादऱ्यो जाल्यात. पयलीं तांकां नेमान उदक मेळटालें, कित्याक तर झरी खळखळटाल्यो. झरी वचून तांच्या जाग्यार नळ आयले, नळ सुकले, टँकरींनी उदक दिवपाक लागले. टँकरीचें उदक मेळोवपाक झगडी झुजा. दत्तगड बेतोड्याचो कासारवाडो 1.5 म्हयनो जाल्लो सुक्यार पडला. नळ सुके पडलेल्यान कांय जाण झरीचो आदार घेतात, कांय जाण डबक्याचो. थळाव्या बायलांनी उदका खातीर कसले हाल सोंसचे पडटात ते मीडिया मुखार सांगले. आयकात. हम लोग इधर आके 20 साल हुआ सर, हमको पानी का बहुत तकलीफ है सर. इधर थोड़ा दिन जाने के बाद PWD में टैंकर चालू किया सर. टैंकर भी अभी खत्म किया, 1 महीना हुआ सर. वो लोग अभी नहीं आता सर. 1 महीना हुआ. अभी महीने में हम लोग 4 बार PWD में गया सर. वहाँ क्या बोला? वहाँ जाके सर हमको पानी का प्रॉब्लम है बोला, तो वो लोग बोलता है सर लाइट जाता है, ये जाता है, वो जाता है करके भेज रहे सर वो लोग. कल फिर से गया था सर हम लोग, तो मैडम ने क्या बोला, एप्लीकेशन लिख के लाओ. तो एप्लीकेशन आज लेके दिया है सर, पीछे गली का और आगे गली का आज लेके दिया है सर. तो वो आज जाके चेकिंग करके बोला सर अभी तक तो नहीं आई हुआ. ये नीचे कासरवाड़ा के एरिया, ऊपर जो गए थे वो नीचे वाला एरिया है. यहाँ भी सेम पानी का वैसा ही प्रॉब्लम है. टैंकर अभी 3-4 महीना हुआ टैंकर तो आती नहीं हमें. ऊपर थोड़ा थोड़ा आती थी, अभी वो भी बंद हुई, बट नीचे भी अभी तो आती नहीं. वो भी टैंकर उधर आती है, हमें सबको घड़ा लेके इधर अंदर तक आना पड़ता है. बहुत प्रॉब्लम है पानी का. और नलों में तो पानी ही नहीं है. बहुत साल हो गए, सब लोग बारीक बारीक पानी आता है, वो खड्डा काट के पानी भरते हैं. अभी वो भी नहीं आता, वो भी सब पूरा बंद हो गया है. बहुत प्रॉब्लम है. PWD में गए, वो भी कुछ करते नहीं. लाइट गई, पानी गया, वो भी बाद में ऐसा ही बैठने का. पानी PWD में गए, कंप्लेंट दिए, बट वो भी नहीं सुनते. एक दिन उधर आता है ऊपर, एक दिन नीचे आता है. वो भी सीधे से पानी आता नहीं. वहाँ पे गए, वो भी कंप्लेंट लेते हैं PWD में. 8 बजे से 10 बजे तक पानी आता है सिर्फ. वो भी बारीक आता है, खड्डों में से भरना पड़ता है हमको. वही पिता दो. हाँ, वही पीना पड़ता है. क्या क्या करने का फिर. उधर पीछे नाला है, वहाँ पे बर्तन कपड़ा धोने के लिए जाना पड़ता है हमको. हम लोग काम जाते हैं. ये घर तो नीचे है ना? नहीं आता नीचे. वो फर्स्ट स्टार्टिंग घर पे भी पानी नहीं आता है. इधर कब आएगा? उधर ही नहीं आए तो इधर भी नहीं आएगा ना. कि पानी को प्रेशर नहीं रहता है? पानी का प्रेशर ही नहीं रहता. बारीक आता है, वो भी आता नहीं है. पानी छोड़ने वाला जो आता है उसको पूछा है वो कभी आया ही नहीं इधर. हमने देखा भी नहीं उसको. डिपार्टमेंट सुद्धा येऊन पोयनांगा कित झाला कित नाते. तू डिपार्टमेंट सांगले? कोण पडला ते सुद्धा येणार. डिपार्टमेंट सांगू तुम्ही? होय, ऍप्लिकेशन घातला आहे. हाँ. आता भोपाळ जाए कित जातलाय. हम लोग बर्तन धोने के लिए उधर जाते हैं. उधर नाला है, उधर जाते हैं बर्तन धोने के लिए, कपड़ा धोने के लिए. औरत लोग कोई भी आना चाहिए, देखना चाहिए ना कौन औरत लोग कैसा जी रहे, कैसा नहीं. हाँ, वो उसके हाँ पंच के पास भी जाके आए, वो भी कुछ नहीं बोल रहे. पानी थोड़ा थोड़ा आ रहा है. नहीं ये लोग को नहीं आता ना, थोड़ा बारीक आता है नीचे. कैसा आता है पानी? अभी नल का नहीं, बोर का है. बोर का आता है, बहुत बारीक आता है पानी. वोटिंग करने के टाइम पे आते हैं, नहीं हम लोग करके देते हैं, तुमको पानी का प्रॉब्लम नहीं होगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, ऐसा वैसा करके सब बोला करते हैं, बोलते हैं, जाता है. अभी आया तो चुन के आया तो कोई आया भी नहीं, कोई भी नहीं था, देखा भी नहीं आके. फिर आता है क्या पानी आता है, क्या मर रहा है तुम लोग, कैसा है कैसा नहीं, कुछ नहीं बोला है. लेकिन आके सब लोग ढोंढ के लाता है पानी, जा के नाला है इधर नीचे, नाले से लाता है, ला के डाला. तो अभी 1.5 महीना हुआ, अभी कुछ भी नहीं, कोई आ रहा भी नहीं, कुछ नहीं, पानी आ रहा भी नहीं, कुछ नहीं. सरपंच को बताया? हाँ, सरपंच को कंप्लेंट किया? सरपंच को भी कंप्लेंट दिया और
WD WD में जाके कंप्लेंट दिया, कोई भी नहीं आया इधर। सब लोग ढो के लाते हैं, न खरीद के लाते हैं, सब वेच करते हैं काम। यही करके इतना दिन काटा अभी, इसलिए तुमको बुलाना पड़ा अभी। गोवा 365 खातीर कृष्णा नाईक, जवाहर बर्वे आणि निखिल जल्मी. भौशीक कामांचो सध्या गोंधळ पळोवपाक मेळटा. खास करून रस्तो विभाग झेमो काडटना दिश्टी पडटा. तोरश्या रस्त्याचें काम नेटान चल्लां, पूण काम कशें चल्लां तें पळोवपाक सुपरवायझर, इंजिनियर कोणच स्पॉटार दिसना. परिणाम सरकारी पद्दतीन कामां चल्ल्यात. पळयात संदीप कामोलकरचो रिपोर्ट. क्यों रहेगा बोलता है? नहीं वो नहीं है, वो चेकिंग के लिए आता है, वो चेकिंग के लिए आएगा, चेकिंग करके चलेगा वो लोग। अभी किधर अभी 24 घंटा इधर मांगता है। काम जब चालू होता है ना तभी गोवा का सुपरवाइजर इधर होना ही मांगता है। उसको पगार कौन देता है? आप देता है क्या गवर्नमेंट देता है? गवर्नमेंट देता है तो ना। आप क्यों बोल रहे हैं ऐसा? नहीं है, कंटिन्यू इधर रहने के लिए वो लोग होना ही चाहिए। अगर इंजीनियर नहीं है तो सुपरवाइजर होना चाहिए। हांव आतां आसा जो तोरश्या जो ब्रिज चालू आसा बांदप तेचे, आनी तेचे उपरांत हो जो रोड तुमकां दिसता त्या रोडाचे काम पळया कशें चलता ते हाडून फक्त हांगासर हे रबर घालता, ही खडी घालता. खरें हेका हे सकयल जी तेंच्यांनी लेवल केल्लेली आहा मातयेची, ही माती बसपाक जाय, हेका उदक जाय. आमी म्हणटा वेव्ज कितें जाता? आतां कारण हे सकयल तेंच्यांनी लोबर घातलेलें ना, लोबर घालूंक ना आनी ते कंप्लीट सारकें करूंक ना. तेका लागून ही सगळी माती सकयल वयता. आमची जी गोवन हें आसा वेदर आसा ते हांगासर सारकें तांकां सूट जायना. तेका लागून हे जशें सकयल बसत रावता तशें हे रस्तो सकयल वचत रावता. हांकां पडलेलें ना, हे लेवल करून दिता आनी चल्ले. मागीर जे काल जो एक्सिडंट जाला पेडण्या तो कित्या खातीर जाला तर हेंचे वेव्ज जे आसा न्हय रस्त्याक ते कारण आसा व्हडलें. कारण हेंचे सकयल फक्त मातयेचेर फक्त खडी घालता आनी चल्ले ते, तांकां पडलेलें ना, कित्याचेच पडलेलें ना. हांगा खरें लोबर घालपाची गरज आसा आनी लोबर न घातल्या कारणान रस्ते जे गोंयचे मोदी चिराळे बी पडटा तेजें कारण हें. हांव आतां सारको ज्या जाग्यार काम चलता थंय त्या सुपरवायझराक विचारलें आनी तेणेन आमकां खुबशे गजाली सांगले. हांगासर जो रोड डिपार्टमेंटाचो सुपरवायझर जाय तो ना, इंजिनियर ना आनी कोणूच कोणाक पळयना. आमचो PWD तर न्हिजलेलो आसा सारको. तर हे पळया काम अशें चलता आनी रोड कित्या खातीर फुट्टा, कित्या खातीर वेव्ज जाता तेचें कारण जर पळयतलो जाल्यार तुमी आतां ह्या जाग्यार येवन पळोवंक शकता. आमी फक्त तेचेर एक मलमपट्टी कशी करता. नेमान धरून कामां जायनात देखून रस्ते काबार जाल्यात. संजय बर्डेन आरोप केला. ताणें रस्तो कामांक घेवन सरकाराक उजरावन काडला. रस्त्याचे काम पळोवनूच कोणाकय तिडक मारपाची. पळयात. सुपरवायझर ना तो कॉन्ट्रॅक्टर सांगता, तांवां सांगता आमकां कॉन्ट्रॅक्ट मेळ्ळा, आमी टेंडर मेळ्ळा मान्य करता, पूण टेंडराच्या हिशोबान जे कायद्या पद्दतीन काम जावंक जाय काम जायना. हेका लागून रस्तो पिड्यार जाल्लो आसा. आमी तुजो मरे तुज्या शब्दांचो आमी कंप्लीट निशेध करता. हांगा तुजो सुपरवायझर ना. सुपरवायझर कोण आसा न्ही तांकां ऑन रिकॉर्डाक हाड. हांगा तुमी कित्याक लागून नाका विचार. हांव गोंयचे चीफ मिनिस्टराक विचारता, तूं दिल्ली वयता कित्याक लागून वयता? विमानान भोंवंक गावून वयता काय गोंयचे जनतेचें काम करपाक वयता? तुका प्रश्न स्पश्ट आसा. तूं तुज्या पयशांनी वचना. गोंयच्या टॅक्स पेयराच्या पयशांनी जेन्ना तूं वयता, टॅक्स पेयराच्या पयशांनी तूं च्या घेता, टॅक्स पेयराच्या पयशांनी फाटल्या फुडल्या गाडी घेवन भोंवता. PWD मिनिस्टर आमच्या टॅक्स पेयरांनी पेट्रोलान भोंवता, आमच्या गाडयेन भोंवता. तुका लागून स्पश्ट आमी प्रश्न करता आयज हे जे काम जे चालू आसा कामाची क्वॉलिटी सारकी ना. हांगा रबर सोलिंग केल्लें ना. हांव तुका कितें लागून म्हणटा, गोंयांत जो पावस पडटा पावसाच्या हिशोबान हे रस्त्याचे डिझायन जाल्लेले जाय. हांगा रबर सोलिंगाचो आयटम कंप्लीट ना. वॉटर बॉन्ड पॅकार्ड म्हणटा तो ना. कित्याक लागून तूं कितें म्हणटलो असो कसो उलयता काय म्हणून. जे टेंडरान जो आयटम जो दिल्लो आहा तो कॉन्ट्रॅक्टर तयार करता. कॉन्ट्रॅक्टराची हितून मिस्टेक कांयच ना. कॉन्ट्रॅक्टराक तुमकां आयज पयशे तुमी करोडांनी पयशे दिता आनी करोडांनी खातात ते. ताका लागून गोंयच्या लोकांक करोडांनी नुकसान जाता. तोरश्या पुलाचे जे काम तर थंय आमी उबे आसात आनी आमी थंय वतना पळयले जाल्यार तेचे ते रोडर भोंवतात ताका उदीक ना कांय ना आनी हाडले आमच्या फुड्यान पळय ही खडी हाडून वतली पळय हे खडीचे हाडून हे हाडटले आनी हेचेर बेस्ट हो कॉंक्रीट घालतले आनी ताका पळय रेव ना कांय ना ती ब्रश पावडर हाडून घालतले तेचेर उरतले रस्ते हे रस्ते मोडपाक कारण कितें तर आमचो मेन म्हणजे PWD मिनिस्टर आसा तेचे हेचेर कसलें लक्ष ना. तो ऑफिसान बसता आनी पयशे खाता. तसोच आमचो गोंयचो मुख्यमंत्री तेच करता. फक्त तांकां पयशे जाय तितूर. पूण हे जे आमचे टॅक्स पेयराचे रोडाचे पळय ही पळय दशा पळय कशी ती हेचेर रस्तो उरतलो हो पयल्याच पावसा हे होणे पडटा.
पडटले म्हणजे होणे कारण कितें तर हे कॉन्क्रीट मग घालतात ही हायट दिता पळय केदी ही हायट दिले उपरांत ते जमनीक लॉबर जर ना ताका जर उदीक मारून तेचेर जर मोठी बारीक खडी जर ना असली ही जर एकूच खडी मिक्स हाडून घातली जाल्यार तेचेर रस्तो खड उरतलो काय म्हणटा. गोवा 365 खातीर संदीप कामुलकार, मनीषा जाधव आणि संगीता ओली. आता घेऊया एक लहानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. दिवचलचो नगराध्यक्ष कुंदन फळारीन पेट्रोल पंपाच्या कर्मचाऱ्याच्या कांसुलार मारिल्ल्यान दिवचलचे वातावरण तापला. ज्या हातांनी नगराध्यक्ष लोकांचे सत्कार करतात त्याच हातांनी नेम पाळटल्या गरीब कर्मचाऱ्यांक थापटावपाचो हक्क कोणे दिलो? पुलिसांनी नगराध्यक्षाचेर कारवाय करची. मयेचो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट संतोष कुमार सावंतान मागला. 2 दिसां आदली ही घडणूक. दिवचलच्या एका पेट्रोल पंपार दिवचल पालिकेची हर्स व्हॅन इंधन भरपाक आयली. पेट्रोल भरपी कर्मचाऱ्यान रिक्विजिशन स्लीप दाखय म्हूण सांगलें, पण ड्रायव्हरान ती दाखयली ना. नेमा प्रमाण रिक्विजिशन स्लिपी बगर आपूण इंधन घालपाक शकना अशें स्पश्टपणान ताणें सांगलें. त्या उपरांत फोनाफोनी जाली आनी स्वता नगराध्यक्ष थंय पावलो आनी ताणें खंय निखील सातेड्डेकाराचेर हल्लो केलो. पंपाच्या CCTV कॅमेऱ्यात ही घडणूक रेकॉर्ड जाल्या. आदी आयकुया निखील सातेड्डेकाराक. तुमची गाडी येयली म्हणून हांवें ताका स्लीप विचारली गाडीच्यो आनी तो म्हाका हाडूंक ना म्हणून हांवें ताका सांग हांव कसो तुका पेट्रोल घालूंक शकना म्हणून पात्राक फोन करता आनी सरता आनी तुका पेट्रोल घालता. हांवें पात्राक फोन मारलो. पात्राक फोन लागलो तो पात्राक फोन घेयना आलो. तो मागीर मॅनेजराक फोन मारलो. मॅनेजर म्हणलो ओल्ड लूक नाल्यार बाबूक फोन मार. कोणाक कोणाक फोन मारलो. फोनूक एअरपोर्ट फोन केलो म्हाजे फोन दिना हेजे उलय म्हणून हांव हे केलें हांव घालूंक शकना तुजे शेवटी हाडान हे कर म्हणलें जाल्यार तूं येयलें आतां म्हटलें. ते म्हटलो म्हणून तो येयलो रागान आनी म्हाजे येवन थापता करून चालू केलो. करू लागलो खंय लागलो हांवें ताका सांगलें पळय ताका खबर ना ते रिक्वेशन दिले सर घालूंक काय ना ते आमचो घालणारो ताका सांगला पात्रा तो आयज एकटो नाका तर ताका खबर ना ताका मारूं नाका काय जाल्यार तुजें हांव पांयां पडटा. हांव म्हटलें सांगता तुका त्याक खबर ना त्या बद्दल सॉरी म्हटलें तूं आनीक मारूं नाका म्हणटा म्हणून आनीक 2 मारले. गोवा 365 दुसरी बाजू जाणा जावन घेवपाचो यत्न केलो. दिवचलचो नगराध्यक्ष कुंदन फळारीन सांगलें आपणें आपलें कर्तव्य केलें. विशय खंय त्या भुरग्यानच वाडयलो कायद्यान स्लीप मागून. नेम मोडप्याक थापटांची जाप हें खंयच्या कर्तव्यात बसता तें आतां तुमीच थारायात. आयकात नगराध्यक्षाचेर रजाव. बस हाडून आमच्या हेजेर मारलें त्या खातीर तांकां अर्सवेन जाय आसली म्हणून आमकां कॉल येता न्हू त्या भागाचो कॉन्सिलर म्हाका फोन केलो की अर्सवेन बेगीन धाडा म्हणून. जाल्यार आमचो ड्रायव्हर म्हणजे डेलीची रुटीन तो पेट्रोल घालता आनी वयता. त्या दिसता एकटो तो भुरगो आसलो पळय तो कसोच आयकना आलो म्हणजे पेट्रोल घालपाकूच सोदिना. म्हणजे तेणें रिक्वेस्ट केली ड्रायव्हरान मागीर आमच्या इंजिनियरान रिक्वेस्ट केली हांवें रिक्वेस्ट केली ताका. पण तो म्हणत तूं आपल्याक लागना आपल्याक पात्रांव लागता. मागीर हांवें पात्रांवाक फोन केलो. पात्रांव बाबडो धांवत येयलो आनी घातलें. कित्याक इमर्जन्सी गाडी न्ही ती केन्ना खंय कितें लागता तें सांगूं नाका. पूण हो व्हडली शाणपणां सांगूं म्हणून तेचेर त्या हे खातीर आमकां हें करचें पडलें. ताणें घालूंक जाल्लें पेट्रोल आनी वचून बेश्टेच तेणेंच वाडयला ती. म्हाका थंय पेट्रोल पंपार वयपाची म्हणजे तेणें परिस्थिती हाडली तर आनी वयल्यान आनी शाणपणां सांगता तो. म्हणजे कितें तरी आमकां डिसिजन घेवंक जाय आमकां हर्समॅन कशी तरी पावोंक जाय म्हणून त्या खातीर हें सगळें जालां. एखादो गरीब कर्मचारी कामावयले सुवातेत नेम पाळून काम करता आसत जाल्यार ताका ताचें पानबळ अशें थापटांनी मेळप? संतोष कुमाराचो प्रस्न. पालिका भाजपा प्रणीत आशिल्ल्यान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान हे घडणुके कडेन गंभीरपणान लक्ष दिवचें पडटलें. तशेंच पुलिसांनी नगराध्यक्षाचेर कारवाय करची पडटली. पंपवाल्या कडेन पुरावे आसात. संतोष कुमार सांगता. तेन्ना तो ड्रायव्हर म्युन्सिपालिटीचो हांगासर येयलो आनी आपल्याक पेट्रोल घाल म्हणलो गाडयेक. तर तेणी त्या भुरग्यान डायरेक्ट विचारलें तुमची रिक्वेशन स्लीप खंयसर आसा काय म्हणून. तर म्हणलो तो म्हणलो की आपूण रिक्वेशन स्लीप हाडूंक ना म्हणून. पूण तो म्हणलो भुरग्यान हेका सांगलें की आपूण तशें घालपाक शकना कारण आमच्या पात्राचे मॅनेजमेंटाचे हांगासर इन्स्ट्रक्शन आसा की आमी विदावट स्लीप कोणाकूच घालूंक शकना. अदरवायज तुमी कॅश दिया तुमकां घालता तुमी तुमचें कितें आसा तें स्लिपीचें तें मागीर पळया. ते कडेन तो घालिना म्हणून बरो
म्हाका दिसता तेच्या म्युन्सिपालिटीच्या ड्रायव्हरान तेंच्या कोणाक तरी इंजिनियराक फोन केलो त्या कावन्सिलराक फोन केलो काय चेअरपर्सनाक फोन केलो म्हणून काय खबर ना. पण जेन्ना थोड्या वेळान हांगासर जो बिचोली म्युन्सिपालिटीचो चेअरपर्सन आसा म्हाका दिसता तेजें नांव कुंदन फळारी म्हणून कोण तरी, तो जो हांगासर येयलो आनी डायरेक्टली तेणी तेजेर हमलो केल्लो आसा. म्हाका अशें कळोन चुकलां की हांगा जी CCTV फुटेज जी आसा पळय तितून सगळे पिक्चर जे आसा ते कॅप्शन जाल्लेले आसा. आनी हांवें जेन्ना पळय हेका विचारलें राती की कितें जालें तर तो म्हणटा आपल्याक येना बरोबर तेणीन कमी ते 2 काय 4 धाकटा आपल्या कावन्सिलराक मारल्या म्हणून. म्हणजे जे लोकप्रतिनिधी जे आसा किंवा ज्याच्या हातीन जे लोकप्रतिनिधी किंवा चेअरपर्सन जो आसा पयलो नागरीक जो म्हणटा पळय त्याच्या हातीन हांगा लोकांचे सत्कार केल्लेले आसा. हे सत्कार जे केल्लेले हातींच्यान आसा तेंचे सत्कार केल्लेल्या हातीनूच हांगासर दुसऱ्यांचेर हमला जाता जाल्यार हांगा कितके पर्यंत लोक हांगासर आनी लोक कामदार जे आसता पळय सम फॉर्मांचेर आसता ते कितके पर्यंत सेफ आसा की हे जे चेअरपर्सन आसा ते पावराचो जो पावरान आसा म्हणून तेंची जी तकलेक चडल्या पावर पळय ती खंयसर तरी कमी जावपाक जाय आनी तेंचो गॉडफादर कोण आसा हे आमकां जनते फुडें पावपाक जाय. आनी हे जर प्रकरणाक हांव तांकां मुद्दाम सांगता की त्यांनी वचून थंयसर पुलीस कंप्लेंट दिवपाक जाय आनी पुलिसांनी हेजेर बेगीनच्या बेगीन एक्शन घेवपाक जाय. तशेंच CMकूय म्हणटा तुमच्या माध्यमाच्या CMकूय हे कळोवंक दिता की हे प्रकरण अशें आसा कारण ही जी म्युन्सिपालिटी जी बिचोली म्युन्सिपालिटी आसा पळय ती BJP पुरस्कृत आसा. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, जवाहर बर्वे आणि निखिल जल्मी. कोमुनिदाद जमिनीतली बेकायदो बांदकामां मोडची आदी थंय रावतल्या गरिबांची वस्तुस्थिती सरकारान जाणा जावन घेवची. सरसकट सगळ्यांक एकच न्याय लावचो न्हू, घरा मोडची आदी तांची तरतूद सरकारान करची पडटली. दक्षिण गोंयचो खासदार फ्रांसीस सार्दिनान मागला. कोमनीदादेतले बेकायदेशीर बांदकामाचेर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान भाष्य केल्ले. ताचेर प्रतिक्रिया दितना दक्षिणाचो खासदार फ्रांसीस सार्दिनान त्या वाठारांतली वस्तुस्थिती आदी जाणा जावन घेवची आनी मागीरच पावलां उबारची अशें मागला. बऱ्योच गजाली जाग्यार घालपाक भाजपा सरकाराक अपेस आयिल्ल्याची टिकाय ताणें केल्या. खास करून शेतकारांची थकबाकी सरकारान बेगोबेग दिवची. आयकात सार्दिनाक. कालूच आमगे चीफ मिनिस्टरान एक कुंदादीची जी इलिगल कन्स्ट्रक्शन आहाय ती रेगुलरायज करपाक गोंयकारांनी ताणें पेपरार सांगलां. आमगे गोंयकारांनीच वेर्ना इंडस्ट्रियल स्टेटीन तांगेली घर मोडली. हांवूय गेलो तांकां विजीट करून. पूण ताचोय गुन्यांव ती जेन्ना कोर्टान तांगेलें हें जालें तेन्ना कोणाक मेळूं जाय आशिल्लें. हांव एग्री जाता CMन कितें म्हणलें तें. At the same time, I don't agree totally. गोंयकारांगेली प्रोटेक्ट करपाक जाय पूण certain norms have to be followed. कितू वर्सांनी ते आहाय कित्याक तांकां कोणें बांदून दिल्ली थोडे कुंदादी पयशे घेवन बांदून दिताय तांकोडे तेंय विचारून काडपाक जाय तुमी कितकू बांदिले आनीक you have to punish the guy who has given them permission by taking money. आता इतल्यो स्किमो काडल्यात आमच्या शेतकारांक हेल्प करपाक आनी आमकां तरी तरणाटे शिकलेले भुरगे तरी एग्रीकल्चरान येतात तेन्ना ही सोंपेपणां आशिल्ले बरोबर आमची एग्रीकल्चर मुखार वचपाची ना फकत पेपराचेर प्रॅक्टिकली 1/3 एग्रीकल्चर मायज देंवल्या पूण थियोरेटिकली पेपराचेर चड वता कित्याक ते लोकांकूय आनी सरकाराकूय फुडोवपाक तेन्ना ही सोंपेपण हाडपाक जाय मॅकनायज करपाक जाय आनी तेच भाशेन आयज ही सोंपेपणां दिल्यात की शेत रोवपाक आनी कितें सबसिडी सगळ्याक सबसिडी आहा. एक मिटींग जालें आमचे शेड्यूल ट्रायब गावडा कुणबी वेळीप हे सगळे आसात पळय तांकां आयज पर्यंत आमकां सीट रिजर्वेशन दिवंक ना. सबंद देशांत हें रिजर्वेशन आहा. जेन्ना सबंद देशांत आसा गोंयांत कित्याक फाटीं उरलें. पोरणे गोंया येतल्या रिसॉर्ट प्रकल्पाकय सार्दिनान विरोध केला. पोरणे गोंयचे दायज सांबाळात असो उलोय ताणें सरकाराक मारलो. जाय त्या जाणांनी उपाशी रावन तें कोणालें घर आयलो तें मोडपाक पूण डायरेक्टर ऑफ पंचायत ताका स्टे दिली आनी आयज डायरेक्टरूय दिल्लो आनी सरकारूय दिल्लो
सो हाजेर जाता तितले बेगीन एक्शन घेवचें आनी त्याच बरोबर जे आयज हॉटेल हाडपाक चिंतात ओल्ड गोवा ते आमकां हॉटेल नाका. गोवा 365 खातीर संदीप तोयेकार, जवाहर बर्वे आणि सानिका नागवेकार. परतून घेऊ एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. फुटबॉल गोंयकारांची वळख जावन रावल्या. ह्या खेळाक आनी खेळगड्यांक उर्बा मेळपाक जाय. आतां चलयो ह्या खेळात चमकपाक लागल्यात, देखून तांकां तेंको मेळपाक जाय. एडवोकेट वालंका आलेमावन म्हटलां. गिरदोळी क्लबान काणकोण खेळा संस्कृतीक क्लबाक 3-1 अशा गोल फरकांनी हारयले. नावेली गांवकार युनियन ट्रॉफीन ही मॅच घडोवन हाडली. गिरदोळीन टाय ब्रेकरान गोल करून जैत मेळयले. सुवाळ्याक चर्चिल आलेमाव, एडवोकेट वालंका आलेमाव आणि हेर मानेस्त हजर आसले. फुटबॉल जावन आसा गोंयकारांची ओळख. आमी सदांच म्हणटात गोवन्स ब्रीथ फुटबॉल, ईट फुटबॉल आनी स्लीप फुटबॉल. आज म्हाका चड हुशालकाय की आमी जी पळय गोंयकारां आसात आमची आयडी जावन आसा शीतकोळी आनी फुटबॉल. आज हे मॅचेर ही 3 प्लेयराय आसात जी सेकंड टियर फुटबॉल तांचो कोच बाब जॉनथन. आज फुटबॉल हाली चेडे न्हू पूण आमची गोंयची चोडां जायती वयर काडटात. हांव मागतां जे बोरी नावेली विलेजीस युनियन एमी एकवट करून जो पळय हेस्ताचे दिसाक इतले हुशालकायेन हो टोर्नामेंट घडोवन हाडा. आनी हांव आवडेता जेन्ना हे फायनल सदांच तुमी चालू दवरपाक, कित्याक एक फुटबॉल म्हणल्यार फेस्ताच्या दिसाक आख्ख्या लोकांची एक उमेद. आनी गोंया म्हणल्यार फुटबॉल. आतां तुका सांगलां आमचे दुयेन वालकान की फुटबॉल म्हणल्यार आमची शीतकोळी म्हणल्यार जाता. आनी आयज हांगासर जायत्यो गेमी खेळल्या, खेळोन थोडे पिड्यार जाले आनी 2 गेम्यो आयज फायनलाक पावल्या. दोनूय गेमीक हांव परबीन दितां. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, गौतमी गांवकार आणि शिवानी सांगेलकर. मळब अधिकृतपणान नितळ जावपाक लागला. पावस उलगला. ह्या सप्तकात गुलाबी थंडसाण अणभवपाक मेळटली. तापमान आता 30 डिग्री सेल्सियसांच्या पावण्यार आसा. ते आनीकय उणें जावं येता. हवामान विभागाचो अदमास. तापमान सोडल्यार शुक्रारा हवामानाच्या अदमासात व्हडलोसो बदल जावंक ना. दिसाची सुरवात धुक्यांनी जातली. त्याच्या बरोबरीन हवेत थंडाय येतली. तापमान 33 ते 22 चे मजगती उरतले. राती तापमान 22 चेर पावतले. सकाळच्या आणि रातच्या वेळार प्रवास करतल्यांनी जतनायेन वाहनां चलोवची पडटली. दाट दव पडटलो. सप्तकात सुके हवामान. फुडले 5 दीस हवामानाची शिटकावणी ना. शुक्रारा फातोडेर बहुतेक सुवातांनी दव. दिसभर मळब उरतले नितळ. शुक्रारचे तापमान 33 ते 22 डिग्री सेल्सियस. दर्यादेगेर रावप्यांक आनी बोट धनियांक शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365.
आणि गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोंयचो बुलंद आवाज गोवा 365 मोग आसचो.